गोंयांत ड्रग्सा संदर्भात मुखेलमंत्र्यान बरी कारवाय केल्ली आसा. गुन्यांवकारांक अटक केल्या, धाड घाल्या. अशे रितीन कारवाय करपी हे पयले सरकार आसा म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर उलयला. ड्रग इश्यूचे तुमचे कितें म्हणणें? ड्रग्स ताणें एक्शन बरी घेतल्या न्ही सीएमान. हय धरले न्ही रे, अरेस्ट केले न्ही तांकां, रेड घातली मरे. हय ही कोणी घातलेली हेचे पयलीं अशी येदे येदे व्हडले मनशां कोणी धरलेले ते हेणें दाखोवन दिला प्रमोद सावंतान. एक्शन जाल्या, ड्रग्स चालू हांवें दाखयले तेणें आनी ताका रेडी घातल्या तेणें. नाल्यार पयलीं खंय काँग्रेस टायमाक खंय रेड घातलेली इतली. सगळें बरें चलता, ड्रग्स ना म्हणून म्हणटाले. तुका दिसता तेन्ना ड्रग्स नासलेले म्हणून? पण अरेस्ट करनासलेले आनी रेडी घाल नासलेले, फिक्सिंग सगळें चलतालें. आतां हें फिक्सिंग ना, तेणी कापासात दाखयली नाल्यार तेज्यान जाल्यार भायले भायर तें काबारय करपा जातालें. आतां फिक्सिंग ना म्हणटा तुमी आतां. फिक्सिंग ना हें दाखयलें न्ही तेणें अख्खे गोंया भितर. देशाक दाखयलें मरे, रेड घालून दाखयले आनी व्हडले व्हडले आयले न्ही तेजे भितर. आं आनी हेंच सरकार, हें करून दाखोवपी हेंच सरकार भोवजन समाजाचें. दुसरें आजून सरकारांनी पळोवना अशें.